म्हादयचो प्रश्न जो आसा तो केन्नाच्यान सुरू जाल्लो आसा आणि एकंदर हो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न तेंच्यांनी तेन्नाचे मुखेलमंत्री जे आसले गुंडूराव आणि देशभर पूर्ण देशभर काँग्रेसची चलती असली त्या वेळार गोंयचो स्वाभिमान कितें आसा तो एका अभ्यासू मनशान दाखोवन दिल्ले आसा। अभ्यासू मनीस आणि प्रखर बुद्धिमत्ता जर आसात आणि आपूण तडजोड करचो ना अशा प्रकारचे जर ध्येय धोरण आसात जाल्यार एक मनीस कशा पद्धतीन कितें सांगूंक शकता ते तेंच्यांनी दाखोवन दिल्ले आसा। तेंच्यांनी आपल्या कारकिर्दीन जलसंपदा खात्याचे मंत्री म्हणून आणि त्यावेळेचे जे मुखेल अभियंता SD सायनाक हे जे असले ह्या दोन मनशांनी गोंयचे हित राखपा खातीर जे काही प्रयत्न केलेले आसा। मागीर ताच्या उपरांत तुमच्या लक्षात येताले की आमच्या कडेन वॉटर पॉलिसी नसली, म्हादयच्या संदर्भात आम्ही उदकाचो कसो वापर करता तो आमच्या कडेन नासलो, तो पूर्णत्वाक येयलो आणि आयज आमची ही जी लढाई आसा आमी जेन्ना म्हणटा की आमी तांकां उदक व्हरूंक दिवचें ना, उदक वळोवंक दिवचें ना, हे करपाक दिवचें ना ते करपाक दिवचें ना, पूण ते तितके सोंपें नासता। त्याच्या खातीर कोर्टांनी त्याच्या खातीर वेगवेगळ्या व्यासपीठाचेर आमकां आमची भूमिका मांडची पडटा। तेंच्यांनी जे सांगलेलें आसा की मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक लागून फुडें कितें प्रश्न निर्माण जाताले, एक ल्हान धरण बांदलेलें आसा आनी त्याच्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ दोडामार्ग तालुक्यातल्या बऱ्याच गांवांक पिवपाचें उदक दिवपाचें आसा। कसलीच कबलात न करता महाराष्ट्र सरकार ह्या वटेन हे करता आणि त्याच्या अर्धान गोंय कडेन 1994 सावन हो विषय खरो म्हणजे हो 1970 तेन्नाचे जे अभियंता असले बाळेकुंद्रे हांच्यांनी मांडलेलो विषय खरें तो मूर्खपण आसलो की मलप्रभा न्हंय जगोवपा खातीर गोंयची म्हादय न्हंय जी आसा तिचे कळसा, भांडुरा, हलतरा ह्यो उपन्हंयो आसा त्यो वळोवन व्हरपाच्यो आणि तेंच्यांनी स्पष्टपणान सांगले की आमी 3 TMC फीट सुद्दां उदक दिवपाक तांकां न्हयकार दिलो। आयज तुमकां खबर आसा की 2018 जेन्ना ट्रायब्युनलान आपलो अवॉर्ड दिल्लो आसा, निकाल दिल्लो आसा, तेन्ना 3.9 TMC फीट उदक जे आसा ते तांकां वळोवन व्हरपाक दिल्लें आसा। 1.5 TMC फीट उदक जे आसा ते स्थानिक लोकां खातीर वापरपाक दिल्लें आसा। महाराष्ट्राक 1.33 TMC फीट उदक दिल्लें आसा। 8.2 TMC फीट उदक जलविद्युत प्रकल्पा खातीर दिल्लें आसा। म्हणजे इतले मोठ्या प्रमाणात उदक दिल्लें आसा। हे उदक जर वळोवन येले तेंच्यांनी जाल्यार फुडें परिस्थिती कितें जाता ती झलक जी आसा ती तेंच्यांनी बेकायदेशीररित्या उदक जे आसा ते वळोवन व्हरून आमकां दिल्ली आसा। हेच्या फुडें हो प्रश्न जो आसा हो केवळ प्रश्न आमी म्हादयच्या पुराय वाठाराक हांव म्हणना की निदान 208 चौरस किलोमीटर आसा तितूंतले सरकारान आमचे जे मोले जे आसा उद्यान आसा आणि महावीर अभयारण्य आसा हातूंतलो सगळो जो एक 200 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ जर काढले आणि त्याचो जर टायगर रिजर्व केले जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयचें अस्तित्व आसा हे तिगोवन उरूंक शकता। एकूच तुमकां गोष्ट सांगता आनी हांव थारता की जेन्ना केंद्र सरकारान त्यांचो DPR जो आसा तो अप्रूव केलो, मान्य केलो, त्या वेळार हांवें गोंय सरकाराक विनंती केली की तुम्ही हो टायगर कॉरिडॉर हे मेन्शन करा आणि कर्नाटकानूच टायगर मुवमेंट जो आसा तो कॅप्चर केल्लो आसा। ही बाब पत्राद्वारे गोंय सरकारान केंद्र सरकारा कडेन दिली आणि केंद्र सरकारान तांकां एक्सप्लेनेशन मागलेलें आसा आणि आयज मेरेन तांकां त्या संदर्भातलो दाखलो आसा तो मेळोंक ना। त्याचे मुख्य कारण टायगर कॉरिडॉर। आमी जर आमचे म्हादयची राखण करपा खातीर वेगवेगळे पर्याय सोदीत रावले आणि वाघाचे अस्तित्व जर नाकारपाक लागले जाल्यार उदक मेळचें ना। गोंयांक आयज उदक मेळटा, जास्तीत जास्त गोंयचे लोक जे आसा पिवपाचे उदक पणजे फोंडातले लोक घेता त्याचे मुख्य कारण ओपा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट विश्वेश्वरैयाचे ते स्वप्न असले। हो ओपा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आसा तेका जे उदक मेळटा तो दूधसागर जो आसा हो कर्नाटकाच्या कृपेन आमकां आयज व्हांवतो दिसता। हे आमी विसरपाक जायना की काळी टायगर रिजर्व जो आसा ह्या काळी टायगर रिजर्वांतल्यान गोंयचो दूधसागर येता। कर्नाटक आमचेर उपकार करता आणि आमी आमच्या वाघांचे अस्तित्व नाकारता आणि 2009 पासून ते आता मेरेन 2020 पर्यंत आमी 5 वाघ जे आसा ते मारलेले आसा। अशा पद्दतीन तुमकां उदक मेळटाले काय कितें?